बार्नबास हें नांव भाव भयणीनो आयज आमी पयल्या वाचपान आयकता. आनी बार्नबास खेरीत शीस जो उर्बेन बोल्लोलो ताका सन ऑफ एनकरेजमेंट अशें म्हणून त्या काळाचो लोक म्हणटालो, कित्याक तो उर्बा दिवपी, एनकरेज करपी दुसऱ्यांक. भोव करून जे कोण खाला पडटात सांडटात तसल्यांक. भोव करून आमी पळयता बागेवन पावलू सोवें. पावलू पयलो बरोच फेमस जेन्ना तो धुमाळो दिवपी आसलो, इस्तेवाक जेन्ना फातरांनी मारलेलो. आनी त्या उपरांत मागीर पावलूची जेन्ना बदळणी जाली, त्या उपरांत ल्हवू ल्हवू पावलू एके भाशेन ओगेपणान पडपाक लागलो, गोईंग इन टू सायलन्स. तारसूस हांगासर ताचो गांव, आनी तारसुसान तो वचोन परतून रावलो. आनी तेन्ना आमी आयकता, आयज धर्मदुतांच्या इतिहासान ह्या पयल्या वाचपान आमी आयकता बार्नबासाची खबर, जो आंतियोकेन गेलो, जंय पवित्र सभेचे वांगडी जे आसले. इस्तेवाक मारल्या उपरांत जायते शिपडले, जायते जाण सांडले, जायते जाण भियेले. भोव करून आमकां जाता, कोणाकूय जर तर त्रास जावपाक लागले, कसलोय वावर करता आसतना जाल्यार कुशीन कुशीन सरपाक लागतात. जायते जाण नाच जातात. ते भाशेन ह्याय काळार जाल्ले. आनी पवित्र सभा जो वावर सुरू करताली ते आंतियोकेन एके भाशेन काबार जातासो दिसलोलो. तेन्ना बार्नबास थंयसर वेता आनी बार्नबास लोकांक ही उर्बा दिता, शिसांक ही उर्बा दिता, पाटलावदारांक ही उर्बा दिता. कित्याक ताचे सगळें पवित्र आत्मो आसलो आनी तो भावार्थान बोल्लोलो मनीस, पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान बोल्लोलो बरो मनीस अशें ताका पवित्र पुस्तक म्हणटा. जाल्यार होच बार्नबास भाव भयणीनो, हो पावलू जो सांडटालो आपल्या जिवितान वा आपल्या भावार्थान, ताका वचून घेवन येता. तारसुसान वचून तो ताका सोदून घेवन आयलो आंतियोकेन. आनी तांणी दोगूय जाणांनी बाराबोर हो वावर मुखार व्हेलो. जशें आमी आयकलां, 1 वर्सभर थंयसर तांणी काम केलें. आनी काम कसलें? भावार्थाचें काम, जेजू दुसऱ्यांक दिवपाचें, जेजू विशीं शिकोवण जी आसा ती तांकां दिवपाची. पावलू आनी बार्नबास दोगांयनी मेळून हें जेजूचें शुभ वर्तमान आंतियोकेन सुरू करून हेर सगल्याक भोव करून जंय अनभावार्थी आसले तांकां तांणी पावयलें. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू पासयो मारतालो आपल्या त्या तारांगणान, देव मंदिराच्या तारांगणान पासयो मारतालो. जेजून जें कितें सांगलोलें उलयल्लें तें तांणी आयकल्लें. जेजू ज्यो मिलाग्री करतालो त्योय तांणी पळयल्ल्यो. आनी ह्या पासत हे जुदेव आयकतात ताचीं उतरां आनी समजतात की आतां रोमाच्या सरकाराक भायर उडोवपाचो वेळ आयलो. देखून तांचो प्रश्न, तूं मेसियस जाल्यार आमकां सारको सांग, सस्पेन्स आनीक दवरनाका. ह्याच प्रश्नाचो अर्थ कसो आमच्यान समजूंक जाता. हें सगळें जेजू जें कितें करतालो उलयतालो तें पळयल्या उपरांत मेसियसाच्यो खुणा ज्यो आसल्यो त्यो जेजू सगळें दिश्टी पडूंक लागलेल्यो. आनी जशें जेजून म्हणलां, जरूय हांवें तुमकां सांगलां तुमी आयकनात, तुमी मानून घेनात, तुमी स्वत मानिना, तरी आसतना मेसियस ताचें सवें आसा हें ते मानून घेतात अशें दिसता. आनी देखूनच तांचो हो प्रश्न, तूं मेसियस जाल्यार आमकां सारकें सांग, आनीक सस्पेन्स नाका, आनीक आमकां दुबावान दवरिनाका. तर भाव भयणीनो, आमकां आनी सस्पेन्स ना. आमचे मुखार आतां सगल्यो वस्तू उक्त्यो जाल्यात. आमी जायते फावटी कितेंय बरें जातलें म्हूण रावता, जे भशेन आमी कालच्या दिसाक पासून रावतले. डबल ट्रॅकिंग जें आसा ताचेर सुप्रीम कोर्ट केन्ना पासून दितलो आपलो निर्णय. वरोस जायत आयलें, आजून सुप्रीम कोर्ट ताची सुनवाई करना. आमकां जाय ती एके भाशेन उमळशीक जाल्ली. जायते जाण चिंत्ताले सस्पेन्स आनीक नाका. जाल्यार शेकी जेन्ना कालच्या दिसाक ही खबर आमकां मेळ्ळी तेन्ना सगळीं खुशाल जालीं. भाव भयणीनो, ह्या जुदेवांकूय खुशाल जावपाक दिसाच्या दिसाक जेन्ना ती जेजूक पळयतात तेन्ना सयेग आसलो, पूण ताणें तें सोडून दिलें. तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय, हीं उतरां जेजून तांकां म्हणची पडलीं. तर आयज आमचेय मदलीं भाव भयणीनो जायतीं जाणां कोडसरून गेल्लीं आसात. थोडीं भावार्थान कोडसरून गेल्लीं आसात. आयज जायते जाण आनी कितले ग्रूप उठलेले आसात. बिलिवर्स म्हणलेले येतात, प्रोटेस्टंट्स म्हणलेले येतात, ते
जेजूकूच घेवन कातोलीक आसात तांकां भायर काडटा, वो दुसऱ्या धर्मांतर जें जाता तातूंत जायते जाणांक आयज प्रॉब्लम जाल्लो आसा. चिंतूनच धर्मांतर नाका, एंटी कन्वर्शन बील जावपाक जाय अशें म्हणून जायते जाण भायर सरलेले आसात. आपल्या धर्मांतलो कोणूय भायर सरता जाल्यार जे कोण थंयसर आसात तांकांय वायट दिसता. तर म्हज्या हातांतली तांकां कोणूच काडून घेवचो ना. बाप तांकां सगल्यांक सांबाळून दवरता. हांव आनी बाप एकूच, हीं उतरां आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं. बो करून जुवांवाच्या 10व्या आवेस्वरान जेजूचीं उतरां, हांव आयला तो जिवीत दिवंक आयला आनी तें सुभापणी हांव दिवंक आयला. आय हॅव कम टू गीव लायफ इन एबांडन्स. तर हेंच जिवीत भाव भयणीनो आमकां जेजू दिवंक सोदता. आमी जरी तर कोणूय सांडलोलीं आसात जाल्यार परतून आमकां हाडपाक सोदता. साक्रामेंतांनी आमकां हें नवें जिवीत दिवंक सोदता, सुभापणी जिवीत. तर तें जिवीत घेवंक आमी सगळीं तयार जावया, एकामेकाक हात दिवया. बो करून जीं कोण पडलेलीं आसात, भावार्थान हाल्लोलीं आसात व समाजान हाल्लोलीं आसात, तांकां हात दिवन आमी परतून हाडुया. आनी परतून हाडटात तेन्ना तांचे बरोबर वावर करून आमी बरें जिवीत, सुभापणी जिवीत जोडुया, एकामेकाक हें सुभापणी जिवीत दिवया.